सगळे स्टेक होल्डर आनी एक्सपर्ट फॉर टुरिजमाचे की ट्युरिस्ट कित्याक कमी जाला हेजे खातीर काही सजेशन आमकां मेळ्ळें कळ्ळें तुका काही जाणांचो आसा की विजाचो रेट चड जाला तो कमी करपाक जाय आनी तेजे खातीर आमी गोवोरमेंटाक आतां अपील करतात कॅबिनेटानूय चड करून पास करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा आनी तोय एक लोकांक सवलत दिवन जाता तितले ट्युरिस्ट चड येवपा खातीर गोंयांत आमचो प्रयत्न आसा ट्युरिस्ट आनी तेंचे कितें कितें प्रॉब्लेम आसा ते आमी आयकून घेतलेले आहा मोस्टली व्हडलोसो प्रॉब्लेम म्हाका दिसून येवना खाली आयला तो मेजर म्हणटा विजाचो कळ्ळें बाकी विजा प्रॉब्लेम विजा म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंट तेच आमी धाडटले तेंकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाक टॅक्सीचे कितें इशू टॅक्सी म्हणटी गोवा मायल्सची आमची चालू आहा कारण टॅक्सी खूब जाणांचे हे आहा तेजे भितर कंप्लेनी आहात टॅक्सी बद्दल पण तेजेर म्हाका वचपाचें ना तो इशू म्हाजो न्ही हरशी तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो पण गोवा मायल्स आमी चालू केल्ली आहा GTDC आनी गोवा मायल्स भितर आमी रेट सारको दिल्लो पण जो पर्यंत म्हाका दिसना की मिटर जो पर्यंत लागना टॅक्सीक तो पर्यंत न्याय लोकांक मेळूं शकना विजाचो इशू कितें विजाचो रेट चड जाला तो कमी करपाक म्हणजे आमकां ट्युरिस्ट चड येतले आयज जे आमी आपयल्यात ते एक्सपर्ट ट्युरिजमांतले भितरले आनी आमकां ट्युरिजम इंडस्ट्री बरी चलपाक जाय म्हणून एक्सपर्ट जे आहात तांकां विस्वासान घेतल्यात आनी स्टेक होल्डरांक विस्वासान ऑनलायन आमकां कांय करपाक मेळना तो ऑनलायन बुकिंगेचेर कितें एक्शन घेतलें तुमी ऑनलायन जे ओयो बियो आहा पळय जे हॉटेलां आहात ती रजिस्टर जावपा जाय टुरिजमा कडेन रजिस्टर जायना तेंचेर एक्शन जातली कोर्टान आमी घालतले तेंचे फायन जातलो तांकां एरेस्ट जावं शकता म्हणजे आमकां टुरिजमा भितर जी हॉटेलां ल्हान आसूं व्हडलीं आसूं पण टुरिजमा भितर रजिस्टर जावपाक जाय नाल्यार आमकां कशें कळटलें कितले ट्युरिस्ट येतात कितले वयता सेकेंड सांबनाक अप्रुवल दिला फायनल इन प्रिंसिपल आमी दिलें ऑलरेडी आमच्या गव्हर्मेंटान आतां फुडल्या आतां स्टेट लेवल कमिटीन दिवपाक म्हाका काय आयडिया ना स्टेट लेवलान कितें केलें पण आमी म्हणटात तांकां फीस कमी करपाक जाय पण आतां ही ऑफ सिजनाकूच दवरतली ऑफ सिजन प्रमाणे आसता ती फी तेंचे भितर ऑलरेडी तशें आसा सो तुमी फी कमी करतले हांव करतना ते आमचें अशें म्हणणें आहा की कमी जावपाक जाय आयज जी मिटींग आपयली मिनिस्टरान तें फुडें कशें वचप म्हणजे गोंयांत ट्युरिजम कमी जाल्ल्यान फुडें कशें वचप तेजेर चर्चा जाली एक बरें वरभर उलयलें तितून मध्ये एक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो आमी काडलो स्मॉल एंड मिडियम हॉटेलरांनी जो विजाचो प्रायस भरपूर सुबेज आशिल्ल्यान ट्युरिस्ट गोंयांत कमी येता आनीक आमी बऱ्यो कंट्रीज वचून टॅप करपाक जाय जे गोंयचे सगळें दाखोवन तांकां हिंगा आपोवन हाडपाक जाय गोंयची कितली सेफ्टी आहा गोंयांत कितली बरें आहा कितले साफ आहा तेजेर बरी चर्चा जाली लास्टाक एक म्हत्वाचो पॉयंट म्हणटा तो विजा आनीक इंडियेक येवपाक विजा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हातींत आहा ते गोंयच्या गव्हर्मेंटाच्या हातींत ना अशें म्हण मिनिस्टरान सांगलें सो ताका एक वाट सोदून काडल्या की गोवा गव्हर्मेंट रिफंड करतलो विजाचे कांय पयशे घोडे 25% घोडे 30 जावं येता घोडे 50 जावं येता आमी नोकळो सो ते वरवीं गोवा गव्हर्मेंट कित्याक नॉट टू द सेंटर टू द गेस्ट सजेशन आनी ते सजेशनांत रस्तो जे एक्सपर्ट आसले तेमी असो रस्तो काडला की केशे भाशेन विजाची फी कमी करपाची ती गोंयच्या सरकाराच्या हातांत ना ते खातीर चिंतला गोंयचो सरकार जो रेजिस्टर्ड हॉटेलांत रावतलो ट्युरिस्ट जे आपले बील दाखयतलो आपण रेजिस्टर्ड हॉटेलांत रावन परत वयता म्हण तेन्ना जशें सिंगापूर मलेशियाक रिफंड पॉयंट म्हण आसता तसो एअरपोर्टाचेर एक रिफंड पॉयंट आसतलो जितलो धंदो दिला ते प्रमाणे ताचे पयशे ओवर देर इट इज वॅट रिटर्न हियर विल बी visa fee return half of the visa fee quarter or half whatever will be that is the suggestion and government is seriously working on it that to give the visa prices back that is one. How was the meeting? Meeting was successful? Meeting is successful. It looks like the minister is worried about after mining the tourism is collapsed. Yesterday Finnair has stopped coming to Goa. Charters are reducing, less and less people are coming with the package. They are coming more on the scheduled flight and automatically they are going maybe at different places with where it is
registered or not registered.